हेब्रेमांक बरयलेली चीट आयज सांगता ते भाशेन जेजू आमच्या भावार्थाचो फुडारी आनी संपादनान दिसपट्टीन जेजू भाशेन जावंक आमी वावरूंक जाय. आमचो भावार्थ जेजू भाशेन खोल जावचो आनी दुसऱ्यांचोय भावार्थ खोलावंक आमी वावुरचें. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू एका मेल्ल्या चेडवाक परतून जिवें कोत्ता. जेजू ओचोऱ्या विस्मिता आपली पदवी दाखोवंक करिनासलो. ताचो हेतू एकूच आसलो, मनशाचो भावार्थ देवाचेर वाडचो. मेसियास येतलो तेन्ना ही ओचोऱ्यां विस्मिता कोत्तलो म्हूण भाकणारांनी बरोवन दवरलोलें. जेजू ह्याच खातीर ही ओचोऱ्यां विस्मिता कोत्तालो, आपूण भासायलोलो सोडवणदार म्हूण लोकांक भावार्थ दवरूंक. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जायत्यो ल्हान व्हड मिलाग्री घडटात. तांचे वरवीं आमचो भावार्थ देवाचेर वाडोवया. दुसऱ्यांक आमचे भावार्थाचे अणभव सांगुया आनी हे भाशेन दुसऱ्यांचोय भावार्थ वाडोवया. जिवीत देवाचें आमकां देण्यांनी आमच्या जिविताचें फळ जावन आसा. देवाक आमचें एक सोबीत दान. ह्याच दानाची राखण करूंक जाता जायत. म्हजें बळ कोण जायत. आयज संवसाराचेर नदर मारल्यार मनीस सोबात तरेच्या पिडेचो बोली पडून कश्टवता आनी सोंसता. आपले पिडेंतलो बरो जावंक ह्या वो त्या वैजाशी वचून इलाज घेता आनी बरो जावंक आंवडेता. थोडे बरे जातात आनी थोडीं ते पिडेंत मरतात. कुडीची पिडा आसा जाल्यार आयज संवसारांत मनशाक पातकाची पिडा जाल्या. आयज संवसार सगळ्या तरेच्या पातकाचे पिडेंत बुडलोलो. असले पिडेंत बुडलोलो संवसार कोण बरो करतलो. ह्या पातकाच्या कोंडांतले पिडेक कोण वखद दितलो. कोणाशी म्हूण मनीस भेटलो. मनीस ह्या पातकाच्या कोडांतले पिडेंतलो बरो जातलो आनी हे कोड काडून मनीस नितळ जातलो जाल्यार मनशाक पयले स्वाते ल्हानविकायेन आपलें पातक वळखून घेवंक गरजेचें. जितलो मनीस ल्हान जावन आपलें पातक वळखून घेता आनी जेजूशी वचून आपली पिडा ताचे स्वाधीन करता तेच घडयेक मनीस बरो जाता. तर आमी ल्हानविकायेन आमच्या पातकांचे कोड वळखून घेवया, जेजूची वचूया आनी ताच्या आदारान बरी जावन ताची बरी खबर दुसऱ्यांक परगटूंक वावरूंक दर एकल्या पासत फावो ती कृपा ह्या दिसाच्या बलिदानांत मागुया.